म्हादयचे उदक कर्नाटकाक दिवचे काय ना ताचे वेल्यान खवदळ दिशी दिशी वाडत चल्ला. पर्रीकराचे वादग्रस्त पत्रान वाद सुरू जाल्लो. म्हादयच्या उदकाचो शॅर कर्नाटक महाराष्ट्राक दिवंक राणेचे सरकार तयार जाल्ले म्हूण खंय ASG नाडकर्णी उलयल्लो. आतां तेच धरून सरकारांतले आनी BJP वाले डिफेन्स सोदतात. मिडियान ताचेर राणेक गाठलो. दॅट इज NOC जी दिल्या काय ना ती nothing has gone from me, and Madai, they are trying to divert the issue. Some of those who are on the payment of the present government are trying to divert the issue. No NOC has been given to anybody as regards Madai. हे ट्रायब्युनल तेन्ना MP कोण आशिल्लो, हांवें हें ट्रायब्युनल हाडलां. पवन कुमार बन्सल मिनिस्टर आशिल्लो वॉटर रिसोर्स डेव्हलपमेंट. ताजे कडेन बसून वेर इज द कंटिन्युएशन ऑफ शेअरिंग वॉटर, आमी तुमकां आमकां दिवपाचें. हॅव वी एवर सेड दॅट कर्नाटक इज नॉट गिवींग अस वॉटर and therefore we are asking certain percentage of water? Never. We wanted a construction done on the river Madai, which is an obstruction, should be demolished. It is BJP which has been fooling the people time and again, and now the people of the country have realized the hidden agenda of the BJP in rigging of this issue. सरकारातले घटक पक्ष आणि मंत्र्यांक मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास दवरूंक चुकना. इंटर बेझीन ट्रान्सफर केन्नाच गोंय अलाव करचें ना. हें आमचे पार्टीक आनी आमच्या मंत्रिमंडळान हें आमकां एश्युरन्स मेळ्ळा. नाव एनी क्वेश्चन दॅट यू मे हॅव. आतां लेटर दिलें, लेटराचे मागीर टॉक्स जातले. आतां लेटर कितें म्हणटा की आमी उलोवया, कितें दिता म्हणून कोण उलयना, पूण तो उलोवचे पयलीं पसून आमकां खात्री आहा की जें कितें हांव उलयलां दॅट वील बी फॅक्टर्ड इन. ताजे बरोबर कॉम्प्रोमायज करचें ना. ह्या विशयाचेर तुमी सरकारांतल्यान भायर सरोंक शकता सर. कॉम्प्रोमायज पळय, हायपोथेटिकल क्वेश्चन्स विचारप ना. तुका न्यू इयराक कितें तरी एक न्यूज जाय. न्यू इयराक हांव तुका दुसरी आनी कसली न्यूज दिवंक शकता, पूण सरकारांतल्यान भायर सरपाक खंय एक कॉज ऑफ एक्शन म्हणटा ती आसूंक जाय. कॉज ऑफ एक्शन कितें आहा? At the moment, I have an assurance, which is a solemn assurance from the Chief Minister. आमचो ऑलरेडी आमचो MG पार्टीन स्टँड दिल्लो आसा, तोच स्टँड उरतलो. तुमचो बी तोच उरतलो? सगळ्यांचो उरतलो, सगळ्यांचो. आनी CMनूय तशेंच दिलां. काँग्रेसीन कर्नाटक आणि गोंयांतूय BJPच्या संधी साधू राजकारणाचो इशू केला. सरकारांतले मंत्री आणि घटक पक्षांनी मेरेवयली कसरत धरल्या. जाल्यार एक्टिविस्ट आणि NGOंची सरकाराच्या नांवान शबय. काँग्रेस सरकाराच्या तेंपावेले इशू उस्तून BJP वेले संकट निस्तारपाची चिन्हां सध्या तरी दिसनात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.